एकदां एक टास्क फोर्स केलो मंत्र्यान आनी ताणें एक रिप्लाय दिली म्हाका 19/7/2022 तेन्नाचे मॉन्सून सेशनान आनी ताणें म्हणलें की तो नटराजन चंद्रशेखरन चेअरमॅन ऑफ टाटा सन्स बोर्ड ऑफ टाटा सन्स ताका आपूण मेळ्ळो म्हणून आनीक हो टास्क फोर्स आमी कॉन्स्टिट्यूट करतात म्हणून. स्पीकर सर मिनिट्स मागली आमी हो टास्क फोर्स जालो तुमी राजन चंद्रशेखरान मेळून कितें यश मेळ्ळें काय रोहन मेळ्ळो ते भशेन G20 कोणाक शेकाक मेळ्ळो हाका मेळ्ळो आनी खंयचे कडेन कांय ना तसलें बी कांय म्हणून हो टास्क फोर्स मेळ्ळो जाल्यार हे टास्क फोर्सान कितें केलें कोण आयलो कितें एग्जॅक्ट जालें मातशें सांगा स्पीकर सर. उगीच टायमपास बी मेळ्ळो तसलें नाका तसले आमी खूब जाण मेळटात CMाक सगळें मेळटा आसतलें जग तशें नाका रिजल्ट. स्पीकर सर जे टास्क फोर्स ते मोडटा माननीय मुखेलमंत्री आशिल्ले हांवूय आशिल्लो बाब चंद्रशेखर चेअरमॅन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आमी तांकां मेळ्ळा तेन्नासून थ्रू गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स थ्रू अस CII तेंचे कडेन इंटरॅक्शन चालू आसा. माननीय मुखेलमंत्री इज अबाउट टू फॉर्म द टास्क फोर्स टू इंटरॅक्ट विथ देम लिटरली ऑन अ मंथली बेसिस so that they are interested in putting up and expanding more of their companies and Tata is a renowned brand. We would welcome them. So we are एक minute स्पीकर सर अनाउन्स केले 22 Speaker sir, 19/7/22 19 जुलै 22 एक वर्स लागता ताका संवय जाला मारून दी मार आनी मार बरोबर मार चला आनी मातशें मार. स्पीकर सर आतां तो म्हणटा न्ही तो दिता भाशण हांवें ताका कितें सांगलें ताणें अनाउन्स केलें 19 जुलै 2022 की टास्क फोर्स जाता. आतां तो म्हणटा चीफ मिनिस्टर इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक वर्स लागता टास्क फोर्स करपाक 5 वर्सां आहा बरें प्रश्न काल सोंपतलो आनी मातशें बस. येस स्पीकर सर 2 मिनटां उरला म्हणून ताका बस म्हणून सांगला. स्पीकर सर हो टास्क फोर्स फॉर्म बेस्ट कमिटी काडली टास्क फोर्स केले म्हणून जायना होमवर्क जो आहा ताका खंय फॉलोअप करपाक जाय ते फॉलोअप आमचे व्यवस्थितपणे चालू आसा आनी म्हाका दिसता लेस देन अ वीक दॅट टास्क फोर्स ऑल्सो वील बी देर देन नेक्स्ट सेशन यू कॅन आस्क वॉट द टास्क फोर्स हॅज डन. When you met Tata Group of Company, whether chairman or his officials, what is the interaction between the industries association, between the government and them? ते सगळे तुका डिटेलान दिवन हांव आनी इन्वेस्टमेंट हाडून दाखयता मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदता.